येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. विधानसभेचो आयज उलगलो प्रचार. बोवाळ जालो बंद. उमेदवारांनी घेतलो सुटकेचो स्वास. हे खेपे गोंयांत पक्षांचे खतखतें. पूण सगळेच म्हणटात आमीच जिखतले खंय. वाडली सैमातली गरमी तशी देंवली उमेदवारांची गरमी. फुडले 5 दीस गोंयांत सैम सुकें वातावरण. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 50,407 पावला. दिसपट्ट पॉझिटिव्हिटी रेट देंवून 3.48% जाला. कालचे परस 13% कमी. फाटल्या 24 वरांत 804 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 157 नवे कोरोना दुयेंती मेळ्ळ्यात. एकल्याक मरण येयलां. भारतात फाटल्या 24 वरांत 50,407 नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या असली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवून 3.48% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 5.7 जाला. कोरोनाक लागून 804 जाणांक मरण आयलां. केरळांत 251 मरणांची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 50,407 नवे दुयेंती. 24 वरांत 804 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवून पावलो 3.48%. आतां मेरेन 172.29 कोटी लोकांचें वॅक्सिनेशन. जाल्यार गोंयांत 2 सप्तकां सावन दिसपट्टे प्रकरणांनी उणाव जायत आसा. राज्यांत 14 तारखेक मतदान जावपाचें आसा. राज्यांत मरप्यांचो आंकडो अजून मेरेन देंवना. कोरोना केसींनी दिसा कणकणी 4 ते 6 जाणांचे बळी वतात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. प्रचाराच्या निमण्या दिसा म्हटल्यार शेनवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाजप सरकाराची मार्कशीट सादर केली. हे खेपे भाजपाचीच सरकार वेंचून येतलें असो हावेस मुख्यमंत्र्याबरोबर भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायला. मात हे फावट गोंयांत खऱ्या अर्थान अटीतटीची झूज पळोवपाक मेळ्ळें. हेंवूय तितलेंच खरें. गोंयांत शेनवारा सांजे 5 मेरेन प्रचार करपाचो वेळ आसलो. ही वेंचणूक भाजपा खातीर प्रतिश्ठेची जावन रावली. सत्ताधारी पक्षाक 2022चे वेंचणुकेंत 22 वयर आमदार वेंचून हाडून भोवमत टिकोवपाक जाय. तानावडेन सांगलें. तांचे उमेदवार कमी वेळांत 100% घरां कव्हर करपाक आनी कॉर्नर सरबा घेवपाक यशस्वी जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान भाजपाचो 5 वर्सांचो विकास आनी 3 वर्सांचो मुख्यमंत्री पदाचो कार्यकाळ सांगलो. भाजपाच्याच काळांत सगळ्यांत चड नोकऱ्यो दिल्यो आनी खाण महामंडळाची स्थापना जाली. मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात आनी हांव मुख्यमंत्री म्हणून 3 वर्साच्या कार्यकाळात भारतीय जनता पार्टी BJP इज अ बेटरमेंट, जॉय, प्रॉस्पेरिटी फॉर गोवा. म्हज्या एडमिनिस्ट्रेशनांतली ABCD आनी ती फाटली 3 वर्सां बऱ्याच जाणांक हांव डायरेक्ट मुख्यमंत्री आसल्या कारणान खंयच सभापती पदा वयल्यान मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तेंच्यांनी तेन्ना स्टेटमेंट केल्लो हाका मुख्यमंत्री पदाची ABCD तरी कळटा काय ना हांकां हांव सांगपाक सोदतां. A इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B इज फॉर बूस्ट टू द डिफरंट सेक्टर and C is for the care and concern for the people of Goa and D for the double engine government. Administration सांगता आसतना I have faced the COVID, Taukte cyclone, flood आणि stoppage of tourism, mining. Similarly, I have managed this with the different state affairs. ह्या सगळ्या संकटांतल्यान वयता आसतना तावते सायक्लोन कसो मॅनेज केलो, फ्लड कशें मॅनेज केलें, मायनींग केर मात करता आसतना मायनींग कॉर्पोरेशन आमी कशा पद्दतीन फॉर्म केलें, मायनींग डंप पॉलिसी काडल्या आसतना मायनींग सुस्थितीत हाडपा खातीर आमी केल्लो प्रयत्न आसतलो आनी त्याच बरोबर कोवीड मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन हँडल केलें हें समेस्त गोंयकारांक खबर आसा. गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचेर केल्ले टिकेचोय मुख्यमंत्र्यान काँग्रेसीचो ज्येश्ठ सदस्य फ्रांसिस्को सार्दिनाचेर टिका केली. ताच्या उलोवपाक लागून फकत भाजपाच्योच न्हय तर गोंयकारांच्योय भावना दुखावल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. काँग्रेसीची निर्शेवणी उक्ती जाल्या. आयकात सार्दिनाचें उलोवप आनी ताचे वयली मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया. हो फकत फोटो इन चीफ मिनिस्टर जालो देखून देवान ताका आमी एक कोंकणी म्हणणे आहा देवा आमकां मोरून तरी सुसेग दी. कोणूय आमी जाणटे जातल्यात, सगळे आमी दुयेंत पडल्यात, पूण तो नाकाक तोंडाक आनी हूंय पायपांक भोंवतालो
सो देवान हो फोटींग मनीस म्हूण ताका मरूंक सुसेग दिवंक ना. जो स्टेटमेंट बाब सध्याचे खासदार बाब सार्दीन आणि स्वर्गीस्त मनोहरभाई पर्रीकर भारतीय जनता पार्टीचे नेते फक्त भारतीय जनता पार्टीचे नेते नाशिल्ले, गोंयचे नेते आशिल्ले, राष्ट्रीय नेते आशिल्ले, ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन राष्ट्रा खातीर आसा, ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर आसा, तांच्या बद्दल तांचे दिवंगत जाल्या उपरांत, स्वर्गवासी जाल्या उपरांत एखाद्या नेत्याच्या बद्दल अशे अपशब्द काडप हें आयकून खूपच हे म्हाका दुख्ख यातना न्ही तर प्रत्येक गोंयकाराक दुख्ख आनी यातना जाला. कोणूच खंयचोच पॉलिटिकल लिडर अशा पद्दतीचें भाशण एखाद्या मनीस जो हयात ना ताज्या बद्दल केन्नाच करचो ना. टिका करपाचीच आसात आमचेर करात, टिका करपाचीच आसात भारतीय जनता पार्टीच्या खंयच्याय मागीर ते केंद्रीय नेते आसूं, राज्यांतले नेते आसूं, हांचेर करात. जो मनीस हांगा ना किंवा त्याच्या बिहाफ ऑफ म्हणजे तो स्वता हांगासर नासल्या कारणान तेज्या बद्दल आमकांच उलोवचें पडटलें. हांव सार्दीन आनी बाब दिगंबर कामत ह्या काँग्रेसच्या दोगूय नेत्यांचो निशेध करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया गलांचो विसव. विसव उपरांत येवकर पळोवया फुडल्यो खबरो. मायकल लोबो कळंगूटचें अर्बनायझेशन करपाच्या वावराक लागला. त्याच्या कार्यकाळात ताणें दर्यादेग वाठारांत स्टील आनी RCC वापरून वॉक वे बांदपाचो थारायला. हो वॉक वे अस्तित्वात येयलो जाल्यार हांगा कॅसिनो येतले, ही सुवात कमर्शियल जातली, थळावी जलसंपद ना जातली, नुस्तें वेवसाय भिकेक लागतले देखून मायकलाक आडायात. कळंगूटचो आपाचो उमेदवार सुदेश मयेकारान उलो मारला. नेरूलच्या पुला सावन ते कांदोळे मेरेन जुवारीचेर तेन्नाचो बंदर आनी कप्तान मंत्री मायकल लोबो वॉकवेचे नियोजन केला. WRD हे काम करतली, पूण बायोडायवर्सिटीन घालून दिल्ले नेम ताणें मोडल्यात. हो वॉकवे आयलो जाल्यार कळंगूटची जनजीण आनी जलजीण धोक्यात येतली. कळंगूटचो आम आदमी पार्टीचो उमेदवार सुदेश मयेकारान चिंता उक्तायल्या. ह्या पेपर कटिंगाचेर कांदोलिम्स मॅनग्रुव्ज टू बी अ ट्युरिस्ट एक्सट्रॅक्शन देन पोर्ट मिनिस्टर बाब मायकल लोबो हो स्टेटमेंट करता. हो प्लेन वॉकवे प्रपोज केल्या फ्रॉम नेरूल ब्रिज अप टू कांदोली. ते बाबतींत हांगा एक आयलंड कशें दाखयल्लें आसा आनी ही 1.5 किलोमिटराची वॉकवे सो कॉल्ड ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जे तेणी म्हटलें पेपरार एट्रॅक्शन पळय तें. हो नेरूल ब्रिज सायडीच्यान वचून सामकी ती कांदोळे तेकता. त्या बाबतींत तो टेंडर WRD ह्या डिपार्टमेंटाक तो वर्क ऑर्डर दिल्या आनी तो अवॉर्ड जाला. बायोडायवर्सिटी बोर्ड जेन्ना बायोडायवर्सिटीन NOC दिली तेन्ना इट इज क्लियरली मेन्शन्ड दॅट नॅचरल स्टोन्स should be used to protect the barn. हे मेन्शन केला असताना हो टेंडर पेपर WRD चो हेजेर मेन्शन केला की स्टील यूज करतले, RCC यूज करतले आणि ती वॉल घटमूट करतले. म्हाका दिसता हे सगळे पळोवन हेंच्यांनी कांदोळेच्या लोकांकडे कालामूत कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांकडे त्यांच्या दोळ्यांक पानां बांदलेली आसा. जर तर बरेपैकी रिटेनिंग वॉल जाली जाल्यार फाल्यां थंय ड्रेचिंग जाव, थंयसर कसिनो जावं ती एरिया कमर्शियल जातली. कित्याक तो पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो त्या बाबतींत थंयसर ऑलरेडी 2 कसिनो येवपाचे आसा. फुडें जर लोकांनी ताका आनी एक संदी दिली जाल्यार कांदोली बेल्ट आहा पळय जो नेरूल ब्रिज अप टू कांदोली विल बी लायक मांडवी. लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की बाबा हय जर तर ते मांडवी भशेन जाले आनी कसिनो येवन जर थांबले जाल्यार कितें जातलें पळय तें. आनी हे मॅनग्रुव्ज सांबाळपाचें उलयता. मॅनग्रुव्ज इज अ नॅचरल बॅरिकेड फॉर हाय टायड. आयज जर कितली सिमेंट घातली जाल्यार थंयसर जे बायोडायवर्सिटी आसा, बारीक बारीक कुल्ल्यो, बारीक बारीक फिशीस ज्यो थंय सर्वायव करता त्यो मरून वयतल्यो. कळंगूटचे शारीकरण जायत चल्ला. जलसंपत्तीचेर हावळ आयला.
थळावी संस्कृती धोक्यात आयला. तरी लेगीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वा कळंगूटचो भाजपाचो उमेदवार जोसेफ सिक्वेरा ताचेर उतर काडिना अशें म्हणत सुदेश मयेकारान सरकाराचोय फोग काडलो. आयज गोवा कॅन or will be turned into a casino destination. आमी संस्कृती सांबाळूंक जाय. आमी कसिनो कमी करपाचे प्रयत्न करूंक जाय. आयज वयता थंय कसिनो घातले जाल्यार गोंयचें नांव आनीक पिड्ड्यार जातलें. ते बाबतीन भाजप सरकार हेका तितलोच कारणीभूत आसा. भाजपान आसतना हे मनशान हे सगळें केलें आनी आज तो काँग्रेसीन गेला. भाजपान हो इशू काडूंक जाय आसलो. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेजेर एक उत्तर उलयना. कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट जो भाजपान दिला बाब जोसेफ सिक्वेरा तो एक उत्तर उलयना. कित्याक हे सगळे मनीस हेच करून येयल्ले मनीस. ह्या बिलान मेन्शन केल्ले आसा की कोणूच खंयचोच NGO हवे हे बिल गॅजेटेड आसा. पार्लमेंट हॅज डिसायडेड टू टेक ओवर ऑल द कोस्ट. गोवा गव्हर्मेंटान सपोर्ट केला आणि ह्या पोर्ट मिनिस्टरान सपोर्ट केला. हे जर फुडें जालें जाल्यार खंयचो NGO कोर्टाक वचूंक शकना. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. प्रचार सोंपलो. सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपल्या आपणाकच जैतिवंत घोषीत केल्यात. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावाच्या फुडारपणाखाला काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डान वेगळेच उमेदवारीन प्रचार सोंपयलो. काँग्रेसची बगर आनी खंयच्याच पक्षाक राज्यात स्पश्ट बहुमत मेळचें ना. फकत आमीच नितळ स्थिर आणि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दितले, गुंडूरावान सांगलें. काँग्रेसी भितर खूब सकारात्मकता आसा अशें सांगत गुंडूरावान हेर पक्षांचेर तोफ दागली. गोवा फॉरवर्डाक घेवन आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतात असो दावो तांणी केलो. There is a tremendous resentment and there is a negative wave against the Bharatiya Janata Party. People are fed up of 10 years of misrule of the Bharatiya Janata Party and they want to change the present setup and they want to bring in a new setup. That is very, very clear. The second thing that is very clear is that Congress party has emerged as the only party which can take on the Bharatiya Janata Party, and there is a huge positive wave towards the Congress party. Once the tickets were announced, we have seen many parties trying to occupy the space which the Congress party holds. Political parties like AAP and TMC have tried to come and occupy that. But if you look at the entire state of Goa today, in all the 40 constituencies along with the Goa Forward Alliance, it is Congress party which is fighting in each and every seat, and this alliance, Goa Forward and Congress Alliance, is set to sweep these elections. काँग्रेसीचो दिगंबर कामत आनी गोवा फॉरवर्डचो सुप्रिमो विजय सरदेसाय आयज गुंडूरावाच्या फुडारपणाखाला सभेत प्रचार करतना दिसले. तांची युती गोंयांतल्या लोकांक समस्यांतल्यान मुक्ती दितली, तांणी सांगलें. आयकात. एक काँग्रेस सरकारा शिवाय दुसरो पर्याय आज दिसना. लोक सगळे BJP सरकाराचेर कोंत्र आसा. एंटी BJP वेव इज स्वीपिंग द एंटायर स्टेट अशें वातावरण आहा आनी एकच पार्टी सत्तेर येवपाक शकता ती काँग्रेस अशें वातावरणांत आसा. रिजनल पार्टीज, दोनूय रिजनल पार्टीज आहा पळय तांकां लोक आतां लोकांक कळून चुकलां की हांकां मत दिवप म्हणजे मत पेड्ड्यार. त्या खातीर म्हाका गॅरंटी आसा की काँग्रेस वील गेट कंप्लीट मेजॉरिटी टू फॉर्म द गव्हर्मेंट अलॉंग विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी. Our unity was to re-liberate Goa from this BJP virus, which is a more dangerous virus than the COVID virus that is there. And आमकां खात्री आहा की हें जातलें. हें इलेक्शन आहा तें is a very crucial election. It is like the second opinion poll. It is an election to save Goa. आनी ताच्या खातीर आमी गोंयचे जनते कडेन मागतात की मत वेस्ट करून नाकात. कोणाकूय मत मारलें म्हळ्यार तें मत BJPकूच पावलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. निमण्या दिसा उमेदवारांनी जाता ते तरेन मतदारांकडेन संपर्क साधपाचो यत्न केलो. सांत आंद्रे मतदारसंघात प्रचाराच्या धुवराचे लोट दिश्टी पडले. खंय आर्जीचो उज्जो पेटलो जाल्यार खंय काँग्रेसीन भाजपाच्यो पाकळ्यो पिश्टिल्यो. कांय उमेदवारांनी पुराय ताकदपणाक लावन लोकांक आकर्शीत करपाचो यत्न केलो. पळयात अस्तंत प्रचार.
सात आंद्रे आक्षी मतदारसंघ हो आपणा खातीर एक बळिश्ट किल्लो. आपणाक हांगा लोकांचो पुराय तेंको आसा. सात आंद्रेचो भाजपा उमेदवार फ्रांसिस्को सिल्वेरान मत उक्तायला. आयकात. आनीक हांव मागतां सगल्या आमच्या आगासाईच्या विलेजेसां कडेन जे आमी आगासाई विलेजेस हे म्हजो एक इस्ट्रॉंग किल्लो कसो. इस्ट्रॉंग म्हजे सपोर्टर्स ही मोस्टली कॅथलीक कम्युनिटी प्लस हिंदूय कम्युनिटी आसात प्लस मुस्लिमूय आसात. मेजॉरिटी कॅथलीक आसा ह्या गांवांत. आनी म्हाका कॅथलीक भावांनी आमच्या जावं हिंदूंनी जावं मुस्लिमांनी केन्नाच सोडूंक ना. आनी ते म्हणटात तुका आमी कशेंच सोडपाक ना. तुजे बरोबर आसात. तूं कांय भिवपाची गरज ना. तुका आमी वोट मारतले आनी मेजॉरिटीन ह्या आमच्या गांवांत आगासाई गांवांत तुका मेजॉरिटीन वोट दितले. हांव परत आनीक पावट आमच्या आक्षीच्या गांवच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, अपील करता, तुमी म्हाका तुमचो आशिर्वाद दिलेलो आसात. म्हाका तुमचेर फेथ आसा. म्हाका तुमी वोट दितले मनांतल्यान. हांव तुमकां काळजांतान आक्षीच्या गांवच्या लोकांक सगल्या भावांक भयणांक इश्टांक वेल विशेसांक म्हजे बरे मागपी आसा तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जाल्यार आर्जीचो उजो सात आंद्रे मतदारसंघात बरोच नेटान पेटला. सात आंद्रे मतदारसंघात आर्जीक लोकांचो उपाट प्रतिसादय मेळ्ळा. प्रचाराच्या निमण्या दिसा गोंयकारांक ताणें काळजांतल्यान उलो मारला. आख्खी आमची जी सात आंद्रेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती डोर टू डोर करून कंप्लीट केल्ली आसा. म्हाका दिसना आनी खंयचो पॉलिटिकल पार्टी आसतली जेंच्यांनी टोटल सात आंद्रेची डोर टू डोर करून कंप्लीट केल्ली आसा. फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 2 रावंड कंप्लीट केल्ले आसा. 2 फावटी घराघरांनी गोंयकाराच्या पावल्ले आसा आनी तांकां आमचें विजन कितें आसा तें पटोवन दिल्लें आसा, सांगलेलें आसा. आनी इतलो खुबसो बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी ऑलरेडी ते सांगता की आमी जिखले म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स सात आंद्रेचे मतदारसंघ ऑलरेडी जिखलेले आसा म्हणून अशें ऑलरेडी आमकां सांगता. सो तें आयकून पासून आमकां खूब बरें दिसता. मात आमचो लास्ट दीस पासून जें काम करपाचें आसा तें काम त्याच नेटान जोरान धरतले कित्याक लास्टाचो जो दीस आसा, लास्टाचो टायम आसा तो पासून तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. जाल्यार सात आंद्रेचो काँग्रेसीचो उमेदवार आंतोनियो फेर्नांडीसान सात आंद्रे भाजपाचो उमेदवार सिल्वेराचेर बरेच फार पेटयल्या. लोकांनी ताका 4 खेपे वेचून दिलो पूण उदरगत आनी नोकरी दिवंक पावलो ना असो आरोप ताणें केलो. आयकात ताका. आसा आमच्या मतदारसंघात आनी आमकां एक बरो रिस्पॉन्स आसा. आयज आमचे ऑल ओवर सात आंद्रे मतदारसंघात जायते भुरग्यांक दिसता की आमच्या आदल्या आमदारान जॉब्स दिवना, डेव्हलपमेंट करूना. ताजें कारण म्हटल्यार हे भुरगे फ्रॉम दोंगरी आमकां जॉयन जाल्यात. राती फ्रॉम दोंगरी 8 भुरगे आमकां जॉयन जाल्यात. ते म्हणटात आमी फ्रांसीस सिल्वेराचेर 4 खेपे ताका निवडून दिलो पूण ताणें काम कितेंच करूंक ना. भुरग्यांकूय ताणें कामाक लावना. एक घरान 2 जाणां भुरग्यांक कामाक लायल्या असो तांचो आरोप आसा. सॉरी ताका दिसता की हो काँग्रेस कॅन्डिडेट टोनी फुडें वतलो, डेव्हलपमेंटूय करतलो आनी आपली जॉब्साय आमकां दितलो म्हणून ताका पुरी खात्री आसा. जाल्यार टीएमसीच्या जगदीश बोबेनय सात आंद्रे मतदारसंघात निमणो प्रचाराचो पावंडो वेगान हाताळ्ळो. 14 तारखेक 2 फुलां भेटोवन टीएमसीक जैतिवंत करात असो उलो ताणें सात आंद्रेच्या लोकांक मारलो. पळयात. सात आंद्रेचे लोक नवी सकाळ पळोवपाक रावल्या आनी नवी सकाळ येतली 14 फेब्रुवारीक वीच इज अ व्हॅलेंटायन्स डे. व्हॅलेंटायन्स डे हो मोगाचो दीस आनी मोगाक आमी सदांच फुलां भेटयता. सो ना सात आंद्रेतले लोक एक्कान एक लोक भायर सरतले आनी 2 फुलां मोगाची भेट आमकां व्हॅलेंटायन्स डेक दिवन नवो सरकार घडोवपाक आमकां आदार करतले. सगळे जे BJP, काँग्रेस, आप हे सगळे आसा ते एकाच टिमीन खेळटा. सो हे सगळे आसा ते एकामेका भितर खेळटा. सो देर इज नो ओपोनंट फॉर अस. गोवा 365 खातीर गोवा वेल्लाच्यान विन्सेंट रोजारियो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. काल गोंयभर सुकें वातावरण पातळिल्लें. फुडले 5 दीस सुकें हवामानच अणभवपाक मेळटलें. आयज चडावत तापमान 35 जाल्यार उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें हो हवामान खात्याचो अदमास. काल वातावरणात अपेक्षे परस चड गरमी आसली.
नॉर्मल वातावरणाच्या मानान काल उणें तापमान 3 डिग्री सेल्सियसा वयर म्हटल्यार 34.7 डिग्री सेल्सियस असले, जाल्यार उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस असले. फुडले 2 दीस वातावरणात गरमी वाडू येता. फांतोडेच्या वेळार कांय कडेन दव आनी धुके दाटिल्ले दिश्टी पडटले. मळब नितळ दिसतले. नुस्तेमारी करप्या खातीर कितें विशेष शिटकावणी ना. फुडले 5 दीस सुके. चडावत तापमान 35 जाल्यार उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. फुडले 2 दीस वातावरणात गरमी. 72 वरां उपरांत तापमान उणें जातले. अजून मेरेन हवामान खात्याची धोक्याची सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळयो परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.